गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या एंट्रीन सध्याचे आमदार मंत्री सुभाष फळदेसाय मुखार एक व्हडलें आव्हान उबें जालां। जिल्लो पंचायत वेंचणुके वेळार भाजपा उमेदवार राजेश गांवकाराक 6,339 मतां मेळिल्लीं, जाल्यार गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या उमेदवाराक 6,310 मतां मेळिल्लीं। भाजपा उमेदवार फकत 19 मतांच्या ल्हान मार्जिनान जैतिवंत जाल्लो। राजकीय जाणकारांच्या मतान भाजपा उमेदवाराक 155 बॅलट मतां मेळिल्लीं, जाल्यार गोवा फॉरवर्डाच्या उमेदवाराक फक्त 35 बॅलट मतां मेळिल्लीं। भाजपा उमेदवाराच्या जैताक बॅलट मतदारांची म्हत्वाची भूमिका आशिल्ली। राजकीय विश्लेशकांच्या मतान सांगे मतदारसंघात चडशे मतदार एसटी समाजातले आसात। त्या खातीर जर हो मतदारसंघ एसटी खातीर आरक्षीत जालो जाल्यार सध्याचे आमदार सुभाष फळदेसायाक आपली सुवात सोडची पडटली। दुसरी गजाल म्हळ्यार गांवकार मतदार काँग्रेसीक मत दिवपाक फाटीं फुडें जातात, ते खातीर ते हेर खंयच्याय चिन्हांक मत दितात। हो ट्रेंड 2007च्या विधानसभा वेंचणुकेच्या निकाला सावन पळोवपाक मेळटा। तेन्ना युरियालिमो एनसीपी आनी काँग्रेस युती उमेदवार आशिल्लो। ताका ते वेळार 6,971 मतां मेळिल्लीं आनी ते वेळार भाजपाचो सुभाष फळदेसाय 483 मतांनी जैतिवंत जाल्लो। कांय मतदारांच्या मतान जर बाबू कोळेकारान अपक्ष उमेदवार म्हणून वेंचणूक लढयली जाल्यार भाजपाक आपली ही सुवात राखप कठीण जातलें। सध्या बाबू कोळेकार भाजपात आसात। येता त्या विधानसभा वेंचणुकेत बाबू कोळेकाराच्या भुमिके कडेन सगळ्यांचे दोळे लागून आसात। फाटल्या 2 वेंचणुकेत बाबूची घरकान्न सावित्री कोळेकारान सुमार 4,500 वयर मतां काडल्या। एसटी समाजाचे आदले आमदार प्रसाद गांवकार सध्या मतदारसंघात चडशे सक्रिय नात। तेच प्रमाण जर काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्ड हांचे मदीं युती जाली जाल्यार गोवा फॉरवर्ड ह्या जाग्यार खर दावो करतलो। सध्या गोवा फॉरवर्ड पक्ष सांगे मतदारसंघात आपली सुवात तयार करता। काँग्रेस जी निवडून येतकूच हिंगा दुर्लक्ष करता। आतां हे फावटी आमी एक विजयाक संदी दिवन गोवा फॉरवर्डाक की आमी सांगात सगळे हाडपाचे प्रयत्न करता। हे फावटी 75% काँग्रेसीचे लोक गोवा फॉरवर्डाक आसतले। अशें जायते एक्स कावन्सिलर एक्स वायस चेअरपर्सन जे आयज गोवा फॉरवर्डाक जॉयन जाता मेशुबा राबो। सध्याचे आमदार सुभाष फळदेसायचे राजकीय भाग्य सांगे मतदारसंघ एसटी खातीर आरक्षीत जाता वा ना हाचेर निंबून आसा। सुभाष म्हणटा आरक्षीत जालो जाल्यार बीजेपीच्या उमेदवाराक तेंको दितलो। मारता कितें मारता आय नो वॉट आय एम। म्हज्या मतदारसंघान भितर काम करपाचें हांव सोडचो ना। जर म्हाका तो मतदारसंघ जर रिजर्वेशन जालें जर जायत बीजेपीचो जो कॅन्डिडेट आसा ताजे बरोबर रावन हांव ताका निवडून हाडटलो। बिकॉज हांव इनबॉर्न मिनिस्टर आमदार जावपा खातीर जालो ना। हांव जे म्हाका जबाबदारी पार्टी दिता ती पार्टी घेतलो। तांचे भितरलो कोण कॅन्डिडेट म्हाका पार्टी दिता आय वील बी फुल्ली विथ देम। सांगे, केपें, प्युअर आनी नुवें ना जाल्यार वेळ्ळी मतदारसंघ आरक्षीत जावपाचे आसा म्हूण वावडी चल्ल्या। सध्या एसटी समाजातले युवा फुडारी तयारेक लागल्या। प्रुडंटा खातीर सावड्डेच्यान अक्षय सावड्डेकार आनी महेश गाडी।